येवकार, हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. रस्त्यात गोरवां आतां आडावपाक लागली अँब्युलन्सी. गोरवांक योग्य सुवातेर घालपाचे कश्ट घेतले सरकार. लोक विचारतात प्रश्न. उणे पिरायेचे चलयेचेर बलात्कार करपी 4 जाणांक धरले पुलिसांनी. घरच्या ड्रायव्हराचेरय चलयेन केलो बलात्काराचो आरोप. चलयेच्या घरच्यांक अपेक्षा न्यायाची. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोचे केवणे पिरायेचे चलयेचे अपहरण करून बलात्कार केल्ल्यान पुलिसांनी 4 धरल्यात. 11 ऑगस्टाक बेपत्ता जाल्ले चलये काल वास्को मेळ्ळे. 11 ऑगस्टा सावन आरोपीने आपणाचेर लेगीक अत्याचार केल्यात. पुलिसांनी दिल्ल्या निवेदनात चलयेन म्हटलां. कुटुंबाचो ड्रायव्हर आशिल्ल्या एका आरोपीन फाटल्या वर्सा 2 खेपे उणे पिरायेचे चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसा. 11 तारखेक 17 वर्सां पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ल्यान चलयेच्या आवयन वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्ली. काल वास्को पुलिसांक चली सांपडले. पुलिसांक दिल्ल्या निवेदनात आरोपीन म्हटलां. 11 ऑगस्ट सावन 3 आरोपींनी आपणाचेर लैंगीक अत्याचार केले. तशेंच घरच्या वांगडा ड्रायव्हर म्हणून काम करपी 4थ्या आरोपीनय 2021च्या ऑगस्ट आनी मार्च म्हयन्यांत ताचेर लैंगीक अत्याचार केला. वास्को पुलिसांनी 4 आरोपींक अटक करून IPC, POCSO आनी गोंय भुरगीं कायदो खाला गुन्यांव नोंद केला. On 11th August, one mother of minor child has lodged the complaint at the police station that her minor girl, is missing from the house in the night of 11th August. So accordingly, being a girl was minor, we registered a kidnapping case under section 363 IPC and section 8 of Goa Children Act against the unknown culprits. And we started our investigation. During the investigation, I formed teams to search the minor girl as she was missing. And we were managed to trace the minor girl yesterday. And after tracing the minor girl, we recorded the statement of the minor girl before the NGO. And after recording the statement, it was revealed from the statement of the minor girl that 4 accused persons has sexually abused the said minor girl independently on different occasions. Out of the 4 accused, 1 accused has sexually abused her in last year in the month of August 21 and again in the March 2021. He used to work as a driver at the house of the said minor girl. And these 3 accused sexually abused her since she is missing from the 11th on different occasions independently. So in this connection, we added the section 376 of IPC read with section 34 and section 4812 of POCSO Act. And further, we started our investigation. All the 4 accused took the advantage of the victim being the minor girl, as she was minor girl, and sexually abused her. So presently, we have arrested 4 accused persons in the crime. Our further investigation is in progress. The names of the 4 accused persons are Mukund Rawal, age 35 years, Guru Venkatesh Guruswamy, age 30 years, Kush Jaiswal, age 30 years, and Aftar Hussain, age 23 years. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आपल्या रूममेटाचो खून केल्ल्यान पश्चिम बंगालच्या 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक पेडणे पुलिसांनी अटक केला. दोगांयनी दारगळे एका भाड्याचो रूम घेतिल्लो. थंय 15 तारखेक कूड सापडिल्ली. अपार्टमेंटाचे धन्याक मोडे मेळ्ळे. ताणें रोखडीच पुलिसां कडेन कागाळ केली. पोस्टमॉर्टमांत ब्लड फोर्स ट्रॉमा हे मरणाचें कारण आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. त्या उपरांत पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार फरार आशिल्ल्या आरोपीचेर खून प्रकरण नोंद केला. एक्यूज धरल्यात. कितें जालें ऑन 15 इंटरव्यू नायट ऑफ 14 and 15 देर वॉज कपल बिटवीन 2 लेबर्स एट दारगळ डिवोडा. द ओनर ऑफ दॅट rented room appeared at the police station and informed that their labor is lying died in their rented room. According to our PSI, ladies PSI, she left the police station after effect entry and all.
and seen that person found lying. Thereafter, taking all the assistance of forensic and all, conducted Panchanama, inquest Panchanama, and body was shifted to the GMC morgue, Bamboli. Yesterday on 16, we did the postmortem examination. Our doctor on duty certified the cause of death is constriction of neck. So, prima facie, on looking at the postmortem report and inquiry conducted by LPSI Samida, it attempt to be a murder. So, we have registered the offence against the roommate who was staying with same rented room, who was absconding from the commission of crime. And we formed two teams under the leadership of PSI Vivek and LPSI Samira Naik, and we managed to trace the accused person. Now he is presently in police custody. Accused खंय मेळ्ळो सर? Accused they traced from the Naibak. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 108 ॲम्ब्युलन्स आडोवपाची कापासदाद कोणा मदीं आसा? आडयल्यार कितें करतले? पुलीस कस्टडीची हवा खावची पडटली. पूण ॲम्ब्युलन्सी लेगीत आडोवपाची हिंमत दाखोवपी जमात गोंयांत आसा आनी ती म्हटल्यार रस्त्यार भोंवपी मेकळी सोडिल्ली गोरवां. नावेली त्या बाळी महामार्गार सध्या गोरवांचो गोठो जाला. आयकात थळाव्यांचो आक्रोश. आज तुमकां आमी दाखयतात जी नॅशनल हायवे जी 17 आसा ही जी नावेली साकून बाळ्ळी म्हणल्यार जी गोरवां रस्त्यार बसतात ह्या नॅशनल हायवे 17चेर बसतात हे आज आमी तुमकां दाखयतात. आनी त्याच बरोबर जे लोकप्रतिनिधी आसात ह्या पंचायतीचे सरपंच या डेप्टी सरपंच म्हळ्यार हेंची दाखयतात. ज्या तरेन म्युन्सिपाल्टी येतात त्या म्युन्सिपाल्टीचे जे ज्येश्ठ नागरीक आसात तेंचे कडच्यान आमी त्यांचे व्ह्यू आयकून घेवया की ह्या गोरवांचे ते कितें म्हणटा ते. फुडारिल्ल्या गोंयांत एकय रस्तो असो ना जंय गोरवां भोंवतना दिश्टी पडनात. मागीर जावं ते शार वा गांवांतले रस्ते. नावेली ते बाळ्ळी महामार्गार भटक्या गोरवांचेच राज्य जालां. गोरवांच्या भिरीच्या भिरी रस्तो आडोवन बसलेली पळोवपाक मेळटात. कुंकळेचे रस्ते पयलींच अशीर आनी तातूंत गोरवांची बसकण. अपघात जातले सांगपाची गरज ना. रस्ते गोरवांची सुवात न्हू, गोरवां माळ रानांत वा गोठ्यांनी आसपाक जाय. कमलाक्ष नेमके हेंच सांगता. आयकात. तातूंतले एक म्हणजे रस्तो पयले सद्याक कुंकळच्यान वता तो रस्तो पूर्ण पैकी बारीक आसा. नांव जरी की ताका हायवे म्हणो जाल्यार जो हो रस्तो पळय जो आसा तो जवळ जवळ म्हाका दिसता 60 वर्सां पयलीं म्हणजेच पोर्चुगीज काळात पळय जो हो रस्तो आशिल्लो तसोच रस्तो आहा. हो रस्तो रुंद करपाचो कोणेच प्रयत्न केलो ना. हे एक कारण ताका आसा. आनी दुसरें महत्वाचें कारण म्हण जर जायत आज पळय जे पळय कुंकळ्याक आनी आजूबाजूच्या गांवांनी पळय जी गोरवां आसात पळय ती एका काळार त्या गोरवांक सांबाळपाक कोणी तरी एक राखडो स्पेशल आसतालो. आतां ती परिस्थिती हांगा उरली ना. तेन्ना म्हाका एक सरकाराक विनंती करीनची दिसता, एक मागणी मागनची दिसता की सरकारान ह्या गोरवांचेर कितें तरी एक ठोस निर्णय घेवचो. ही पळय जी सगळी पळय जी बेवारस अशी गोरवां आसात ती हांगा आमगेल्या बेतूल सायडीक किटला हांगा एक गोरवांची एक स्पेशली हे जागो निर्माण करून दिवले आसा. हे सगळे गोरवां जर पकडून जर थंय घाली जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता एक 50% तरी एक्सिडंट जावपाचे हे कमी जातले. पयलीं सगळें सांगपा म्हळ्यार तुका ही गोरवां माय पळयना ही ताका लागून ताका स्ट्रे कॅटल म्हणटा ताका ओनर न्हय. सरकार म्हणटा कॅटल पॉयंट कर सगळे फंड दिता म्हणटा कॅटल पॉयंट करपाचें. पंचायती ऑथॉरिटी आहा कॅटल पॉयंट करपाचे कोणागे फाटां करपाचे कॅटल पॉयंट. सो सरकारान करपाक जाता प्रोवायडेड ते एक्वायर द लँड एंड गिव फॉर द पंचायत. तेन्ना पंचायत तांकां मॅनेज करपाक शकता. सुरवेक आमी सांगलें 108 ॲम्ब्युलन्स आडोवपाची कापाजदाद कोण दाखयत. पळयात हो कुंकळी हायवे वयलो देखाव.
गोवा 360 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. राज्यात गुन्हावकारी घडणुको वाढत चल्ल्यात, तातूंत भर म्हणटा ती चोरयेच्या घडणुकांची. मंगळारा राती कडेन कुंकळे हुस्किणी बांदचे आजोबा देवळाचे सुमार 600 किलाच्यो घंटा चल्ल्यो. लोकांनीच त्यो बांदिल्ल्यो. ताका लागून थळाव्या फुर्योत जाल्यात. पोलिसांनी तपास चालू केला. पळयात. आज तुम्ही पळयतात जशे एक्सिडेंट जातात ते भशेन चोरयो खूब जावपा लागले कडेन आसात. ह्यो चोरयो जातात, ह्यो रातीन जातात. काल रातचे हांगा जे आजोबा देवस्थान आसा हुस्किणी बांद म्हणटा हांगा, आनी हो जो राखणदार आसा, आजो जो राखणदार आसा हो सगळे लोकांची राखण करता. आज तेजेच ज्यो लोकांनी अर्पण केल्ल्यो, ज्यो लोकांनी दिल्ल्यो ह्यो घाट्यो ज्यो आसात ह्यो हांगा बांदल्यो, ह्यो सगळ्यो कोण तरी रातच्यो चोरून गेल्यो. आज बुधवार आसा आनी आज बुधवाराक हांगा जेन्ना लोक आनीक ह्या ज्या देवस्थानाचे जे बांदकार आसा तो देवस्थानाची पुजा करता, तो मनीस जेन्ना येयलो तेन्ना ताका कळ्ळें हांगा की ह्यो घाट्यो चोरून गेल्या म्हणून. तेणी पुलिसेक सांगल्या, पुलीस हांगा येवन गेल्याय बी आनीक मुखाली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आतां देवाच्यो ह्यो घाटी ज्यो आसात ह्यो अरावंड 2 दिसां भितर 600 त्यो 700 किलो तेणी घाट्यो चोरून गेल्यो. ह्यो घाट्यो चोरून व्हरपाचो जो मनीस आसा तेका तेणी पळयले कडेन आसा, तांकां दुबाव आसा, त्याच भुरग्यान त्यो व्हेले आसता म्हणून. पूण आतां पळोवचें पडटलें पुलिसेन की ह्यो हेजो सक्मूस लायता काय ना म्हणटो. कित्याक चोरयो ह्यो आतां जावपा लागल्यात. आतां चवथ आसा आनी लोक आपापल्या घरा कडेन वचपा आसा तेन्नाय चोरी जावपाची शक्यता आसा आनी ह्यो चोरी जातातच बी. म्हणटरेक हांगा आज देवस्थानाची जे बांदीकार कमिटी आसा तेणी आज जी पुजा करतात तेणी सांगले कडेन आसा की हेजेर हांगा खूब फाट चोरी जाल्यात पूण चोर मेळनात. करपाचें कितें काय म्हणून कंप्लेन दिवपा सुद्दां तांकां बरें दिसना. तरी पूण पुलीस येवन हांगा गस्त घालतात. पूण हे चोर पुलिसाच्याक वयली जाल्ले कडेन आसा आनी पुलीस वयतरेक हे हांगा चोरी करतात. आज तेणी मागला की बेगीच्या बेगीन हेंचो जो आसा इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून हांगा चोरां तरी धरची म्हणून. ते हिंगा आतां चोरून येताय, कितली तेंप जाली त्या हिंगसान चोरून वताय. आतां तो कालची पाटी तो पळय भुरगो येयल्लो हेजो ट्रक पडलो तेन्ना तो येतींग ते म्हाका तें लोकण विचारतालो त्या कुर्साचें. हांवें म्हणलें तें लोकण व्हरों जायना, कित्याक तें देवालें, तें आमच्यान व्हर म्हूण सांगपा जायना. तें थिंग पिड्या जाल्यार पसून कोता येता आनी हिंग देवा वस्त आहा ती कसली पिड्या जाल्यार कोता येता. ह्यो आतां घाटी वयलाय त्यो 700-800 किलो जाल्यो आतां वताय. काल वयलाय त्यो कितें 70 किलो सुमार वयलाय तेमी. पूण आतां त्यो कोणी वयलाय म्हणून आतां म्हाका ह्या सायकलकारांचो दुबाव मारता. कित्याक हे सायकलकार पळय बाटली व्हरों येताय न्हू, तेमी वयलाय कशें म्हाका दिसता. हें कळ्ळें तुका न्हू. हें आनी कोण व्हरपा ना, हें तेंचेंच काम. हे येताय मरे हिंगा आनी हे सारकें अशें करून पळयताय आनी ते वताय. पुलीस बी येवन गेला, सकाळी साहेब येवन गेला. साहेबान म्हळें तें कितें आमी साहेबाक म्हणलें आतां ह्या पयली पाटी की आमगे कांय जालें ना न्हू आनी अशें करून वताय जाल्यार मागीर कितें तेंकांय बड्यांक कोण मेळना. ते हिंग येवन वयताय ते तेंकां मेळनाय न्हू. ते मेळ जाल्यार ते कितें करूंक शकताय. तरी आतां त्या लागल्यार हांवें सांगलां एक मनशा हांव दाखयत म्हणून, कित्याक तो पयर हिंग येवन गेल्लो तेका हांव दाखयत म्हणून सांगलां. गोवा 360 खातीर आजोबा देवस्थाना वयल्यान कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येता येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अष्टमीचे फेरेचे फॉर्म दिवपाक अपेस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन पणजी महानगरपालिका आनी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेचेर फार पिटयल्यात. कांय फॉर्म ब्लॅकांनी विकल्यात असो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या प्रकरणाची खडसाणीन चवकशी करची अशें तांणी मागला. अष्टमी फेरये खातीर फॉर्म घेवपाक आयिल्ल्या विक्रेत्यांक पुलिसांनी दांड्यांचो आदार घेतिल्ल्यान काल सीसीपी इमारत वाठारात ताण निर्माण जालो. कर्मचाऱ्यांचेर फातर मारले. आयजय विक्रेते आपले नशीब आजमावपाक आयले. पूण आयज लेगीत फॉर्म मेळूंक नाशिल्ल्यान ते विकले गेल्यात असो आरोप विक्रेत्यांनी केलो. ह्या विक्रेत्यांक तेको दिवपाक काँग्रेस भायर सरल्या. ह्या गोंधळाक लागून तांणी सीसीपीचेर खर टिका केल्या. तेच बरोबर तांणी पुलिसांचे कृतीचो निशेध केला. जवळ जवळ 480 फॉर्मां उपलब्ध करून दिवपाक जाय आशिल्लीं. तांकां थंय ऑफिसाच्या मुखार हाडून दीसभर तांचो वगडावन थंय लास्टाक 50 फॉर्मां भायर घातली म्हणटा ते 200 रुपयांनी एक फॉर्म. बाकी उरिल्लीं फॉर्मां गेली खंय हो आन्सर आज सीसीपीनूच न्हय मंत्र्यान सुद्दां जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ताणें सुद्दां दिवचो पडटलो. म्हाका दिसता ताणें खरें म्हणजे आतां पर्यंत एक इन्क्वायरी टीम धाडूंक जाय आशिल्ली
की एकाच दिसान आमच्या भारतीय नागरिकांचेर बळी पडटा, मार पडटा, तांकां धरून पुलिसांक घालता की पुलीस शासन चलयता की काय अशें दिसपाक लागला एकाच दिसा भितर. म्हजे म्हायती प्रमाणे कावन्सिलरांनी ती फॉर्मां वाटले आपल्या भितर आनी ब्लॅक मार्केटिंग जे आमी आयकताले पयलींच्या आमच्या भुरगेपणार पिक्चराचे टिकेटी सुद्धा काडपाक ब्लॅक मार्केट चलताले, आतां ते दीस गेले. आणि आज 21व्या शेंकड्यान जेन्ना स्मार्ट सिटीच्यो खबरो करता आमी पणजी स्मार्ट सिटी म्हणून, जाल्यार ही सादी गोष्ट एक आमची एक परंपरा म्हणून हे अष्टमीची जी फेरी लागता ती सुद्धा आमी बरे भशेन मांडून लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवंक शकना आणि शकना. ही गंभीर हाची दखल घेवपाक जाय. खरें म्हणजे हो विजिलन्साचो इश्यू आसा. हे कावन्सिलर 30 कावन्सिलर आनी कितें म्हाका दिसता कोऑप्टेड आनी 3 काय 4 आसतले, 34 लोक, तातूंत भितर एक मुख्य अधिकारी त्यांचो आनी कितलेशे ऑफिसर्स, कितलेशे स्टाफ आसता. हे इतले जण मेळून एक सादी अष्टमीची फेरी जर सारखी मांडूंक शकना जाल्यार हेंचो फायदो तरी कितें लोकांक. फाल्यां दिसाक तो मनीस झेंडो घेवन उबो आशिल्लो. म्हाका दिसता भारतान असो कोणूय आज 15 ऑगस्टाक आपल्या हातान एक झेंडो किंवा आपल्या घराचेर किंवा एक भावना व्यक्त करून जो मनीस फुडें आयिल्लो ताका एकाच दिसान लाठी खावची पडटा. हाजे वयल्यान एक कळपाक जाय दॅट नथींग हॅज चेंज्ड. 100 वर्सां सुद्धा ही जर आमी मनयली जाल्यार नागरिकाच्या लायफान कांय बदल येवचो ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. 17 वर्सां सकयल्ल्या बायलांचे विश्वचषक भारतात घडोवन हाडपा खातीर आनी तेच बरोबर फिफाचे निलंबन फाटीं घेवपाक मदत करपा खातीर सरकारान फुडाकार घेवचो, सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक सांगला. सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्ले जापेत केंद्रान म्हटलां, फिफा बरोबर 2 बसक्यो जाल्यात. भारतात सामनो घडोवन हाडपाचे यत्न चालू आसात. तिसऱ्या पक्षाच्या गरजे भायल्या हस्तक्षेपाचो उल्लेख करून फिफान अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाक निलंबित केले. हो निर्णय ब्युरो ऑफ फिफा कावन्सिलान एकमतान घेतला. निलंबित करपा विशीं केंद्रान जाप दिल्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान AIFF प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्टाक स्थगीत केली. फिफान AIFF निलंबित केल्ल्यान अंदू ऑक्टोबरात देशात जावपाचे आशिल्ल्या अंडर-17 बायलांच्या विश्वचषकाचेर थेट परिणाम जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या सप्तकात पावसान सुकयले पूण परत तो नेटान कोसळूं येता. शेनवार आनी आयतारा चिप्प जातलो जाल्यार 21 तारखेक भौतीक सुवातींनी घसघशीत पावस पडटलो, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. नागरिकांक हवामान बदलाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी बोट धन्यांनी आयज दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय अशें हवामान विभागान म्हटलां. दर्यांत वेगान वारो घोळटलो असो भंय उक्तायला. उंच लारां उसळटली. दर्या देगेर रावप्यांनी सादुरताय बाळगुची अशेंय सांगलां. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. 20 तारखे मेरेन पावसाची शिरशीर. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. खोल दर्यांत वचपाचे टाळचे, नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. दर्यांत उंच लारां उसळपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.